अंसुले गावात रस्तो ना म्हण लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करचे ना असो थाराव अंसुले गांवच्या लोकांनी घेतिल्लो. मात वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच सरकारी यंत्रणेन समजयतकर मतदान करपाक गांवचे लोक तयार जाल्ले. त्या प्रमाणे तांच्यांनी मतदानूय केलें. मतदानाचो निकालय जालो. उतर दिल्ल्या प्रमाणे अंसुले गांवांत रस्त्याच्या कामाकय सुरवात जाल्ली. कामाक सुरवात जाल्या तें पळोवन गांवचे लोकय खोशी आशिल्ले. मात आतां रस्तो करपा खातीर घातिल्ली खडी परत काडपाक सुरवात केल्या. है? सोइलिंग अच्छी थी। क्यों निकल रहा है? किसने बोला? किसने बोला? तो सोइलिंग कर रहा है तो सोइलिंग करते। हाँ, सिर्फ सोलिंग रखने के लिए बोला, खड़े निकालने के लिए बोला। क्यों ऐसा किया? और सेलिम सपाट। कौन? सेलिम सपाट। सलीम सावकर आपका पात्रा हो? पत्रा। आपले गावातले लोक बरेच खुश असले. कित्याक लागून तर एक रोडाचे ऑलमोस्ट काम स्टार्ट झाले. पण आता जे रोडाचे काम पळोवन अशें दिसता की यांची खुशी फक्त 4 दिसांनी उरलेली आहे. जर रोड जावपाक मेन इलेक्शन सोंपान रोड जावपाक मेन कारण म्हणजे ह्या अंसुले गांवच्या ग्रामस्थांनी इलेक्शन बॉयकॉट करचे केल्ले. आणि म्हणजे इतले बॉयकॉट केल्ले की जेणे करून गव्हर्मेंट एथॉरिटीज पासून येयल्ले हिंगा येयल्ले लायक आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर. पूण तरी लोक ते रेडी इलेक्शनाक रेडी जावन आसले. अशें जाले तरी सुद्दां तेंचे हें जावना. मागीर सीएमान तेंचे तेन्ना तेंच्या कडेन फोनार उलयलो पळय तेन्ना त्या लोकांनी निर्णय घेतलो की आमी वोटींग करतले म्हणून. पूण इलेक्शन सोंपतकीच रोडाचें काम स्टार्ट जाल्लें. पूण आतां ते पळयता तुमी की रोडाची आतां सगळी खडी बिडी सगळी आहा ती काडपाक स्टार्ट केल्लेली आहा. अशेंच जर पावसा पयलीं खडी बिडी काडली जाल्यार खुबशे कितें हें जावपाक शकता आनी लोकांक खूब हे त्रास जाल्लेले आहा. आणि खूबशे म्हणजे पळोवपाक गेले जाल्यार 3-4 किलोमिटर ऑलमोस्ट तांच्यांनी सगळी खडी बी काडलेली आहा. आणि पावसांनी खूब हांकां लोकांक त्रास जावपाक आहा. ऑलमोस्ट अर्दो म्हणजे गांवांत पावपाक लागून 3 किलोमिटर आसता ते 1-2 किलोमिटर ऑलमोस्ट तांच्यांनी सगळे काडलेले आहा. आणि लोकांक तो खूब त्रास जातलो. आणि अशें कितें म्हणटात की ग्रामस्थाचे जे आतां जे खडी काडपाक चल्लेली आहा ते काम लोक कितें म्हणटा हेतूंत भरपूर राजकारण शिरलेलें आहा. आणि ही गजाल खरीच सीएमाक खबर आसा काय ना हे लोकांच्या मनान एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. RDX गोवा वाळपयच्यान निलेश परवार.